देव बरो दीस तुमकां समेस्ता मागता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. बाळोक जेजूची परब संभ्रमूंक आमची तयारी जावन आसा आनी ह्या वर्सा आमी विसरलो विशय जावन आसा आंतरीक सुडका जोडया जिवीत फळाबरीत करया. ह्या दिशेन आयच्या दिसा आमी नियाळसो विशय जावन आसा देवाचो अनभोग जोड करशी सॅक्रिफीस व्हड. आनी आज आमी परगांवांत आसलेल्यांक मोगचो दीस म्हणून नेमी हारला. मोगाचे न्हू, केन्ना आमकां देवाचो अनभोग जाता तेन्ना आमकां सॅक्रिफीस करूंक सुलाभ जाता. आनी केन्ना आमी मोगान सॅक्रिफीस करता आमकां आंतरीक सुडका मेळोवंक साध्य जाता. देवान दिलें देवान व्हेलें म्हणलो मनोभाव आमचो हर एकलोचो जावंक पावता. तर मोगाचे न्हू, मागया आमी आज आमचेच खातीर देवाचो बाळोक जेजूचो अनभोग जोडचे खातीर हांगासर आमी आयल्या. जायत्यांक हो अनभोग येदोळूच मेळ्ळा, त्या देखून आमी परत्यान परत्यान म्हणले बरी हांगासर येता. तर आयच्या दिसाच्या ह्या नोवेनाक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत बगेली जावन देवाचो अनभोग बाळोक जेजूचो अनभोग जोडूंक प्रयत्न करतना आमी समेस्त उबे रावया आनी एकाच मनान एकाच काळजान सांगात आमी गावया, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता, संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सगळो दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. तुझे थंयची येता, तुजेच पासोत रसलाय म्हाका मेळच्या एक दीस सर्गार तुका, जेजू हांव तुजे थंयची येता. दया करून बसया. मोगाचे न्हू, परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आज आमी प्रत्येक तरान मागता. परगांवांत आसलेल्यांचे कश्ट, तांचें जिवीत कितलें कश्टांचें म्हणलें आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. 4 कास चड करयेत कुटुंबाकिल्लें बरें करून पळवेत म्हणल्यार आशेन जायतीं आमची भाव आनी भावंडां भायल्या गांवांत आसात. आमचे पैकी थोडीं तीं काम करून आसूंक पुरो. हे कश्ट येता आसतना कश्टांत आमी संपडतना उडास दवरया. एका खालार आमचो स्वामी जेजूई परगांवांत आसुल्लो.
हेरोदराई बाळकाक जिविशी मारूंक सोदताना ताची आवय मोरी आनी बापूय जुजे ताका घेवन इजिप्ताक पळून धांवली. देवाचें उतर ती पातयेली. पाटी मुखार पळयनासतना बाळकाचें रक्षण करचे खातीर ती सर गेल्ली. ती भायल्या गांवांत परदेशी गांवांत वळोवनातल्या सांगता तांचें जिवीत ताणें सारलें. पूण तांचे सांगता देवाचो हात आसलो. देव तांचे सांगता समकलो. तांचे सांगता रावलो. तांचें संरक्षण ताणें केलें. जशें इस्रायल परसा इजिप्तांत फराव्याच्या बंदेड्यांत सुटका जोडून बसयल्ल्या गांवाक वता आसतना देव तांचे सांगता आसलो की उजवाडाच्या खांब्याच्या आनी मोडाच्या रुपान तांकां ताणें सांबाळलें की तशेंच आपल्याच पुताक इजिप्तांत ताणें सांबाळलें. आपल्या पुताक राखलो सांबाळलो देव. पर गांवांत आसच्या आमच्या भावा आनी भयणीक तो सांबाळचो ना गी. आदार तो दिवचो ना गी. तर मगाच्या भावा आनी भयणी मागया आमी आमच्या सर्व भावंडां खातीर जायते काम करनासात घडतात. पावस थंड दग म्हणून लेखी नासतना कुटुंबाच्या उदरगते खातीर सगळें आपलें जिवीतच तांणी समर्पण दिलां. तांचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. बरें जेवण ना, बरें खाण ना, रावोंक बरी सुवात ना, काम करचो जागो बरो ना जाल्यार एकाच उद्देशान कुटुंबान बरें जायचें. कुटुंबाक जी योजना संपूर्ण एक फावो जाय म्हणल्यार एकाच भावार्थान उद्देशान ती आसात. खंडीत जावन आमचो देव आमकां सोन घालचो ना. बाळोक जेजू आमचें तें आसा. मागया आमी परगांवांत वचोनी काम नासतना जायतीं आसात. जावं पुरो विजाचें प्रॉब्लेम, जावं पुरो कामांत भद्रती ना. आदले दिसा कामांतल्यान पाटी आयली, दुसऱ्या दिसा कामाक वता आसतना काम आसा गी ना गी म्हणून म्हणली अभद्रती तांचे लागीं आसा. जायत्या जाणांक रिट्रेचमेंट जावन हजारां लोक पाटी येता. टॅक्साचें प्रॉब्लेम सुरू जालां. फावो ती विजा ना. काम आसल्यार फावो तो सांबाळ मेळना. जायत्यांक 3 म्हयन्या उपरांत 4 म्हयन्या उपरांत सांबाळ मेळटा. जायत्यांक कामांत शोशण जावन आसा. हे सर्व आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. कुटुंबांत हांव ती पयस आसात. आमच्या मागण्याची जेजू बाळकाची तांकां गरज आसा. तर मागया आमी सर्व आमच्या भावंडां खातीर. मगाचे न्हू एक घडी मौन रावया. आमची मागणी आमच्या भावा आनी भयणी खातीर आमी बटयया. परकी गांवांत हक्का विनेंची येतना, कुटुंबांत हांव पयस आसतना, एक सुरें जिवीत खांतयतना, कश्टा वेळा सांगात नासतना, पिडेशिडेंत बुजावन मेळनातल्या वेळार सोम्याचो ताळो तांकां आयको मेळटा. भियेनाका पुता, भियेनाका दुवे, हांव आसा. तर त्या सोम्याक आमच्या भावंडां खातीर आमी उलो मारया आनी गावया. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरतात दुखां, दुखान सूख रसलेलो तस्सो सांबाळता सदां.
त्या क्रिस्ता वेला दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलोलो तू सांभाळता सदा चंचल सायनाका कंगाल सायनाका astolo pontu buria लागीच हांव तुझ्या चंचल सायनाका कंगाल सायनाका astolo pontu buria लागीच हांव तुझ्या सापडताना हंकारांतल्या पासा कुसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल सायनाका कंगाल सायनाका astolo pontu buria लागीच हांव तुझ्या सर आमच्या पावंडा खातीर म्हाका करता म्हणया सायनाका कंगाल सायनाका astolo pontu buria लागीच हांव तुझ्या मगचनो आमची पावंडा आमचीच भाव भयण पप्पा मम्मी कजन्स वा आमच्या कुटुंबाची वासाची पयसल्या त्या गावांत काम करतात आपल्या कुटुंबाक कश्ट कांती पोसतात पूण ताच्या की ओर्त्या मापान समाजा खातीर इगर्जे खातीर इगर्ज मते खातीर तांणी दिवचो सहकार वर्तो सावन आसा जावं पुरो इस्कॉलांक जावं पुरो आस्पत्र्या खातीर जावं पुरो इतर सामाजीक कामां खातीर इगर्जेच्या बांदपा खातीर तांणी दिवचो सहकार वर्तो सावन आसा मगाच्यानो ह्या पूण शेताकी ताणें दिवचें दान वर्तें जावन आसा आनी त्या खातीर ह्या वेळार तांकां आमी दिन वसतना बाळो जेजूक आमी तांकां समर्पण दिता आनी मागता तांच्या वावराक मोल मेळोवन तांच्या सॅक्रिफिसाक फावो तें मोल मेळोवंक पूण थोडे पटी आमची बावडां भायर काम करतात हांगा तांची भुरगीं पाड वाटांनी चलोवन आसतना कितलें बेजार तांकां जायना पयशे ती विबाडटा आसतना कितलें बेजार तांकां जायना थोडे पटी रजेर आयल्यारी थोड्या दिसांचो संतोश भोगता म्हळ्यार तो संतोश तांकां मेळनातल्या वेळार कशें जायत मगाच्यानो कश्टोवच्या जावं पुरो वैयक्तीक जिवितांत वा कुटुंबाच्या जिवितांत कश्टोवच्या आमच्या बाबा आनी भयणी खातीर आमी मागया कोणी येशें म्हणलें आसा वर्कींग इन एब्रॉड is a social status but a personal tragedy. सामाजिक दृश्टेंत भायर काम करची
ओडली दाराळ तांच्या लागीं आसा वय पूण वैयक्तीक जिवितांत तांकां कितली उपगोवन बगता, कितली बेजाराय आसा, कितलीं जाणां आमची भाव आनी भयणी रडोन आसात, आमकांच कळीत आसा. तांकां कुटुंबांत मोग मेळना, गौरव मेळना, समाजांत हांव न्ही थोडे पटी तांकां जाय आसलें स्थान मान मेळना. असल्या भावंडां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया, सोमी तांकां राखोवन दी, सांबाळून दी. समाज कुटुंब तांकां समजून घेवन दी आनी तांकां आशेचो संतोश तसो सोमी जेजू तांकां फावो करून दी मागया. मोगाचे न्हू आमी समेस्त उबे रावया. परत्यान सर्व आमच्या भावंडां खातीर प्रत्येक जावन ह्या पुणशताक आधार दिवच्या, सुदारसूच्या सर्व भायल्या गांवांत वावुरच्या आमच्या भावंडां खातीर हांगासर कोणी आसाय जाल्यार प्रत्येक जावन तुमचे खातीर, तुमच्या कुटुंबाचेर बळोग जेजूचो आधार कृपा आनी बेसांव मागून पवित्र आत्मो तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या वावराचेर आपले आशिर्वाद वतून मागोवन पवित्र आत्म्याचे कंठार आमी गावया. परमपुवी पाराक्लिता वाटुस्वाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापा पुता अंकार ताश्या बुसवाड घेऊन ये दंसल्या लोकार बुसून हाडूंक रडतेल्यांची दुकां पुसूंक तूं ये रसनार ये देव सुर्गितावून परमपुवी पाराक्लिता वाटुस्वाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापा पुता.